नमस्कार. दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारान. गोंयभर पावसाचो धुमाकूळ वचत थंय रस्ते उदकापोना. कितल्योश्योच न्हंयांची पातळी वाडली. गांवांनी उदक 70 दिवचले पेडण्यां कांय गांवांचे संपर्क तुटलो. गोंय वेधशाळेचो अदमास पावसा उपरांत. गोंयांक पावसान झोडून काडले उपरांत येल्लो अलर्ट रेड म्हूण सांगले. मजगतीं शाळेंतल्यान भुरग्यांक परत धाडले. परीक्षे परस भुरग्यांचो जीव मोलाचो म्हूण शिक्षण संचालकान भुरग्यांचे सुरक्षेचेर प्राथमिकता दिल्या. नानोड्या कदंब बस उदकात अर्दी बुडली. हुंवाराक लागून बसींतले भुरगे परीक्षेक पावंक शकले ना. गोंयांत पावसाचो रेड अलर्ट. वाळवंटी न्हंयत हुंवार, रस्त्यावेल्यान उदक. सत्तरीत रगाडा न्हंयची पातळी वाडली. वचत थंय हुंवाराची परिस्थिती. सत्तरीत जनजीवन विस्कळीत. घोग्यांनी पडपी पावसान तेंबी मडगांवां एक घर कोसळ्ळें. पोन्ने मातयेचें घर पडलें. आर्थीक लुकसाण, कोणाक दुखापत ना. बार्देजांत शापोरा न्हंयचें उदक वाडलें. रेवोडा आनी हेर गांवांनी उदक घुसलें. लोकांचें जनजीवन विस्कळीत. धारगळ म्हाखाजनांतूय उदक भरलें. गोंयभर उटंगार. कासरवर्णे पेडण्यां रस्ते उदकापोना. येरादारीचेर परिणाम. हुंवाराची परिस्थिती. फोंड्यां राखणे वणत कोसळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत दोतोर आनी वैजकीय स्टाफाची उणीव आसा म्हूण विधानसभेत प्रश्न आयलो. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन दिवचले भलायकी केंद्रांतल्या वैजकीय स्टाफाचे उणीवेचो विशय काडिल्लो. हेर आमदारांनी गोंयभर दोतोरांची उणीव आसा म्हूण भलायकी मंत्र्याक सांगले. मंत्री म्हणटा वैजकीय स्टाफाची उणीव भरून काडपाक सरकार हेर राज्यांतल्या दोतोरांक हाडपाचेर निर्णय घेतले. मंत्र्यान पयल्याच प्रश्नान म्हाका उत्तर दिला की हांव विचारलेले स्टाफ एडिक्वेट आसा काय ना. खंयचे हॉस्पिटल चलयतले जाल्यार ताका मेन म्हणटा ते नर्सीस जाय, डॉक्टर्स जाय आनी अदर पॅरामेडिकल स्टाफ जाय. पण सध्या जर पळयशीत आज सकाळी सुद्दां जर थिंगा जर टोटल स्ट्रेंथ आसा जाल्यार ती फक्त 9 आसा. आनी अनफॉर्च्युनेटली म्हयनोभर पयलीं जेन्ना हांव एकदां विजिटाक गेल्लो लोकांनी कंप्लेन केल्ली जाल्यार फक्त 6 सिस्टरी आसले. हाचेर मातशें म्हाका एक्सप्लेनेशन मंत्र्यान दिवपाचें. आम्ही पयलींच हांवें सांगलां की मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा करून हे सगळे जे गोष्टी रिवायज करपाक जाय. म्हाका दिसता सेशन जाले उपरांत आमी बसतले. आतांच आमी 2023 30/10/2023 आमी परत एकदा प्रपोजल फॉर एडिशनल पोस्ट टू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. आयजचे जर तुमी पळयल्यार उत्तर जे आसा आनी आयजचे जे नॉर्म्स जे आहा आनी आयजचो जो लोड जो वाडला, आयज उत्तर जे दिलां तें आमी आयज जे तो आमचो स्टँडर्ड हे आसता बेस्ड ऑन एक्झॅक्टली वॉट इज द सिच्युएशन, कशें कितें आसता ह्या इतले पेशंटाक इतलें. पण कितें आहा थंय परिस्थिती बदलल्या. तुमी जे सांगलां तें हांवें सांगल्या प्रमाणे ते रिव्यू आमकां करचेच पडटले आनी सँक्शन स्ट्रेंथ नॉन ते घेवन बसपाचें ना. ते वेगळे तरेन पळोवन ते आमकां फुडें वयचें पडटलें. आमकां ह्या तरेचो एक हब एंड स्पोक मॉडल जे खंय ते सगळे हे सगळे रेडिओलॉजीचे इक्विपमेंट बी हाडपाक. आतां तुमी जर सरकाराक विचारले एक प्रॅक्टिकली हांव सांगता, तुमी यू नो द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरीथींग. आमी सरकारा कडेन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून फायनान्सा कडेन चर्चा करून हे आमी जर प्रपोजल आमी फुडें व्हरूंक शकता. कारण इट्स अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग. इट इज नॉट अ प्रायवेट ऑर्गनायझेशन. इट मे बी यूज बिकॉज द OT इज बीन शट. आनी स्पिकर जर हे सगळें करपाक जाय जाल्यार हांवें मुख्यमंत्री कडेन पळय सांगलां की हे सगळें कॉम्प्रिहेन्सिवली आमकां सँक्शन करून आमकां ह्यो पोस्ट जाय. आनी आयज गोंया भायले डॉक्टर जर येवपाक तयार हांगा काम करपाक. कितलेय बेरोजगार डॉक्टर भोंवतात आवट ऑफ द स्टेट बिकॉज दे डोंट गेट दॅट टायप ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज. दे आर रेडी टू कम हियर. चीफ मिनिस्टर येस्टरडे हॅज क्लियर्ड अ डॉक्टर फ्रॉम टाटा मेमोरियलाचे रेकमेंडेशनाचेर. आमी डॉक्टर पायल माटी म्हणून आमी तिका घेतल्या. आरक्षणाविशीं सुप्रीम कोर्टाचो मोठो निर्णय आयला. SC ST कोटांत चड शोशण जाल्ल्यांक 15% वेगळो कोटा दिवंक येता म्हूण सुप्रीम कोर्टाच्या 6 जुइजांच्या खंडपिठान निर्णय दिला. सब क्लास करपाचो अधिकार राज्यांक म्हूण कोर्टाचो निकाल. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचायत प्रशासनात खंय बायोमेट्रीक सिस्टमात मॅन्युपुलेशन. ताका लागून आतां AI बेस्ड फेस रिकॉग्निशन आनी बायोमेट्रीक सिस्टम बसोवन स्टाफाचेर नियंत्रण दवरतले म्हूण पंचायत मंत्री माविनान सभाघरांत सांगलें. नवी सिस्टम खंय जानेर 2025 मेरेन सुरू जातली. पंचायतींतल्या 20 सेवा खंय
फुडल्या 9 म्हयन्यांत ऑनलायन. पब्लिकाक जो त्रास जाता स्टाफ ना म्हणून ताका लागून कितें स्टेप घेतला. दुसरो प्रश्न आसलो म्हाजो की वेदर सेक्रेटरी आर गिवन एडिशनल चार्जीस इन द डिफरंट पंचायत. हो एक सेकंड क्वेश्चन आसलो. फुडले सांगूंक प्रश्न काय आन्सर करता. ताका दुसरो प्रश्न आसलो की आमचे कडेन वेदर द पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरीज आर वॅकंट. इफ सो number of vacant posts and whether the government is intending to fill this post to avoid additional duty to the overburdened panchayat secretary for the smooth functioning of panchayat work. If so, the details thereof. आनी हें सारकें जावन आसा. तेका लागून आमी बायोमेट्रीक सिस्टम प्रत्येक पंचायती करपा लायिल्ले. आमी तांकां ती वेवस्था केल्ली. अशें जाल्लें आसा थोडे कडेन बायोमेट्रीक सिस्टम चलता, थोडे कडेन चलना. ही बायोमेट्रीक सिस्टम तरी आसली, ही चलना. आतां एक नवीन युजींग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स AI बेस्ड फेशियल रेकग्निशन आयडेंटिफिकेशन सिस्टम हे आमी इंट्रोड्यूस करता. हेजे अशे परिणाम जावपा आसा ताका इवन इंटरनेट कनेक्शन ना जाल्यार चलता. नुस्तें तेंचे ती ॲप डावनलोड करून ते आमी इंटग्रेट करून आमी ऑलरेडी हें गोवा इलेक्ट्रॉनीक सिस्टम तेंचे कडेन दिल्लें आसा. बाब रोहना कडेन हांवें मागला, तेजे डिपार्टमेंटा कडेन मागला. ऑन टॉप प्रायोरिटी आमकां हें करून दी. आमी टायमलायन हेजो 6 म्हयने घेतलेले आसा. दॅट विदीन 6 months इट वील बी ऑपरेशनल. बाय बिफोर जानेवारी एंड नेक्स्ट इयर हें ऑपरेशनल इन ऑल द पंचायत आमी करपाक सोदता. हें ऑपरेशनल करता तेन्ना सेक्रेटरी आसून दी, क्लार्क आसून दी, प्यून आसून दी, when he is in the office, when he is out of the office, automatic recording जातले. काणकोणात किडनीचे दुयेंसां मोठ्या प्रमाणात वाडल्यात. नेमके कारण कितें तें सोदपा खातीर सरकार खंय अभ्यास करतले. ह्या इशूचेर केंद्र सरकाराची मजत घेवन ताचो अभ्यास जातलो म्हूण भलायकी मंत्री उलयलो. किडनी दुयेंसाचेर आलेक्सान प्रश्न काडिल्लो. ताचेर दुयेंसां वाडपाची कारणां सोदची म्हूण विजय सरदेसायन मागणी केल्ली. What steps you're going to take to see that early detection is kidney failure zata asana. Major kidney cases are coming from Kankon. All these years we have been discussing what steps government is taking. I want to know from the honorable minister what exactly he plans, how he plans taking early detection of kidney cases. What exactly? Knowing all the reasons due to hypertension, diabetes, due to so many things it is happening. Cases are increasing. वेगळ्या गोष्टीचेर आयज किडनी फेलियर हे जे दुयेंस वाडटा आनी हें वाडटा बिकॉज तुमी यू फायंड यंग पीपल बिटवीन द एज ऑफ 25 and 35 ऑल्सो हॅविंग ब्लीड्स एंड हॅविंग हाय ब्लड प्रेशर. आतां ती अनशेंट जेंची किडनी ट्रान्सप्लांट जाता हेंकां मेंटेनन्स मेडिसिन्स जे आसा गोवा राज्य सरकार फ्री दिता. एक सांगूंक सोदता हांव बाब रेजिनाल्डाक स्पीकर सर आनी आयज गोंयचे जनते बी खबर आहा की आमच्या राज्यान आमी सगळे गोष्टी आमी फ्री मेडिसीन दिता. डायलिसीस आयज आमी सगळे कडेन डायलिसिसाचे सेंटर जितके आमी जे खंय खंय जागो आहा प्रत्येक CHC PHCन आमी ओपन करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. Japan had a chronic kidney disease issue, which was a crisis. Now, Japan did not put up dialysis centers as a solution. Solution was identify why only Japanese had this issue. And they brought this down. I think you have to study this type of a model, especially with regard to Kankon. And what he says is absolutely correct that we must find the cause, how to reduce it. But we have started dialysis center to ease the burden on the people from travelling at distances. And हे तुवें जे honorable memberan जे सांगला, in order to reduce it, to go to the actual cause of the problem rather than only solution. I agree with it that I have not been proactive on that front. I have tried in the past, as you know, that when in 2000, in the first term of minister, when Mr. Digambar Kamath was the chief minister, that time also we wrote to government of India that we want to commission. There was a hue and cry as to why in Kankon itself these things happening. People were talking of mineral levels being high up in the water content, but the studies were inconclusive. So I will immediately commission it. I will talk to the Secretary of Health, Government of India, and 2 महिन्यांची दर्यांतली नुस्तेमारी बंदी मध्यान राती सोंपली. मात नुस्तेमारी सुरू जावंक आनीक 8 दीस तरी वतले म्हूण मंत्री निळकंठ सांगता. ट्रॉलरवाले हेर राज्यांतले कामगार परत येवंक नाशिल्ल्यान कळप.
LED फिशिंगाचेर खंय खातें नजर दवरून आसा. ते वाटेन रापणकार म्हणटात ट्रॉलरांची नुस्तेमारी बंदी खंय वाडोवची. ते करिना. सो कितली आनी फुडली 8 दिसांनी बी असो नाही ते त्यांचा प्रश्न. ऑफिशियली आयज 12 पासून आहा पण त्यांचे कामगार येयल्ले आसना आनी सोमरे दर आहा. सो म्हाका दिसना चलतलेच म्हणून हय आमचे स्टाफ ऑलरेडी थंय आसता कंपल्सरी. इतले मजगती ऑल गोवा फिशरमॅन असोसिएशनान फिशिंग बॅन वाडोवचो आनी खात्यान LED फिशिंगाचेर बंदी घालची अशी मागणी केल्या. आयज आमी 31 जुलय मन्सून बॅन काबार जाता आनी फाल्यांच्यान न्यू सिजन असो स्टार्ट जाता. सो आमी आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेतला फिशरीज डिपार्टमेंटाक कळोवपाक की ह्या सिजनाक तरी तुमी डिस्ट्रक्टीव गियर्स पळय आसा ते ताबडतोब बॅन करचे म्हण. कित्याक आयज 2016 बॅन हाडलेलो आनी टील डेट आयज फूल स्विंग LED लायट बुल ट्रॉलिंग हाय स्पीड इंजीन हे सगळे डिस्ट्रक्टीव गियर्स यूज करता. गोवा गव्हर्मेंट शूड सी बिकॉज गोवा इज अ स्मॉल कोस्टलायन आनी म्हाका दिसता ह्या धाकट्या कोस्टलायनान आमच्यो बोट्यो जाल्यार चड फिशरमॅन व्हडल्यो बोटी आहा 800 मायल आमचे बागटे कॅनो आसा 1000 मायल्स त्या बाद दुसऱ्यो बोटी येवन आमचें नुस्तें व्हरता. सो ह्या टायमाचेर म्हाका दिसता सरकारान एटलिस्ट 90 days करचे म्हणून आमी सरकाराक विनंती करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. संजीवनीच्या उस्कारांक अजून वाली ना. साखर कारखानो सुरू करपा विशीं धोरण सरकारान 15 दिसां भितर स्पश्ट करचें ना जाल्यार हायकोर्टात वचपाची उस्कारांची तयारी. एका वाटेन विधानसभेचें अधिवेशन चालू आसतना बुधवारा उस्कारांची बसका जाली. मुख्यमंत्री आनी शेतकी मंत्र्याक बरयलां 15 दीस खंय जापेची वाट पळयतले. आमी आतां इतले प्रयत्न करून आमी ट्राय केली सगळे केले पूण आमचो प्रयत्न आमकां यश मेळना त्या प्रयत्नाक. म्हणून आतां आमी हितूंतल्यान कायदेशीर आमी तांकां एक नोटीस दिवन कित्याक आमकां आमी कितें दाखोवपा जाय त्या लागून आमी कायदेशीर नोटीस दिवन आमकां फॅक्टरी चालू जाली जाय तुमी करता काय ना हे आमी तांकां नोटीस दितले. CMक दितले, एग्रीकल्चर डायरेक्टर दितले आनी बाकीचे कोण कोण खात्या तांकां दितले, एग्रीकल्चर मिनिस्टराक एक दितले आनी तेजे वाट पळयतले. कितली गायडलायन दिता तुमी? आमी एक 15 दीस हय. ऊस क्षेत्र गोंयांत चालू उरोन उसा मार्केट मेळपा जाय तें सरकारान करचें किंवा प्रायवेटान करचें. सरकाराक शक्य ना हें दिसून आयिल्लें आसा तेन्ना सरकारान सांगलें आमकां कोणूय जर ही फॅक्टरी चलोवपी तयार आसा जाल्यार हाडा म्हणटा आमी हाडलेलो तेजें कितें जालें तें आज पर्यंत सरकारान जाहीर केल्लें ना आनी आमकां कळयल्लें ना. आनी जो पर्यंत हें कळयल्लें ना आनी फॅक्टरी बंद म्हणून आमकां शेतकारांक सांगलेलें ना तेन्ना आमकां दिसता सरकारान एक तर आमकां जाहीर करचें गोंयकारांक ही फॅक्टरी बंद आसा आज आमी बंद केल्ली आसा ह्या फुडें तुमी ऊस रोवं नाका हाचें स्पश्ट सांगपाची गरज आसा. सरकाराची धोरण अशें आहा की जे पळय कोण बिडर हांगा येतात तांकां सरकार मुद्दम जावन टाळटा अशें तरी म्हाका प्रथमदर्शन दिसता. कित्या खातीर सरकार तांकां कंडिशन अशें घालता की आतां आमी पळयलें जाल्यार इथनॉल प्लांटच हांगा हायलायट जाता. आमकां इथनॉलच जाय अशें ना. हांगा साखर करपाक तयारी आसा जाल्यार कोणें साखर तयार करची, गोड जाता जाल्यार गोड करचें, मोलेसीस करून जाल्यार मोलेसीस कोणें करची. तेन्ना शेतकारां खातीर हें लास्ट वर आसा की कंपेसेट करता म्हणटा त्या हितून भितर आमी पळय चालू करता म्हणली तें उतर सरकारान पाळचें ही आमची मागणी आसा. सो तेंचें एक कन्फ्युजन जाला की हांगासर इथोनॉल हाडटले काय परत उसूच हांगा त्रास जातलो काय आनी कितें हाडटले म्हणून. पण आयज तेंच्यांनी एक स्ट्रॉंग डिमांड केल्लो आसा की ही फॅक्टरी कशीच बंद पडपाक दिवचे ना आनी ही फॅक्टरी परत चालू करपाक लागून सपोज जर कायदेशीर बाजू समज जर घेवपाक जाय जाल्यार ते घेतले असो तेंच्या आयज मिटिंगेक निर्णय जाल्लो आसा. उसगांवच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. मुरगांव मार्केट कॉम्प्लेक्सांत पावसांत गळटी, वणटीक वेरो, कांय कडेन शिमिटाचे कपचे निखळ्ळ्यात. थंयच्या पसरकारांक आनी गिरायकांकूय यो वच करूंक भंय. सरकारान ह्या बिल्डिंगेचे दशेची दखल घेवन बिल्डिंग जाग्यार घालची म्हूण लोक मागतात. आतां जे असेंब्ली सेशन चलता तातूंत भितर वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकर हांच्यांनी एक मुद्दो रेज केल्लो आसा म्हणजे ही म्युन्सिपालिटीची ओल्ड बिल्डींग. ती काल आमी मुद्दो मांडिल्लो. आमकां खबर आसा की ती जी बिल्डींग म्युन्सिपल बिल्डींग आसा ती खूब ओल्ड बिल्डींग आसा आनी खूब ओल्ड कारणान वेरेंटेर आज 25-20 वर्साच्या बिल्डिंगेचे स्लॅब कोलॅप्स जाता. ही स्ट्रॉंग बिल्डींग आसा म्हणून इतले वेळ ती टिकल्या
आणि तरी पूण बारीक बारीक स्लॅब पडटा आसतना भंय दिसता. सो हांवें सरकाराच्या नजरेक हाडून दिलें की थंय रिपेरींग एक तर करचें आनी तो मार्केटाचो प्रपोजल आमी घाला. पूण तो व्हडलो प्रपोजल आसा, ताका सगळें रिहॅबिलिटेशन करपाचें, ताका खूब मोठो प्रोसेस आसा. सो तोय जातलें. सो ताच्या पयलीं हांवें सरकाराक सांगलें खंय मातशें खंय पडटा पळय थंय मातशें रिपेर करचें म्हणून. थोड्या लोकांची कंप्लेन आसा की प्लास्टरिंगाचे जावं कॉन्क्रिटाचे बारीक बारीक तुकडे पडटा आनी जेन्ना आमी हांगा प्रत्यक्ष ह्या दुकानाचेर गेले आमकां दिश्टी पडून आयलें की वयली सायड जी आसा ताका कॉन्क्रिटाचे ते अख्खे गेल्ले आसा, थंय तरी वारांव एक्सपोज जाल्लो आसा, थंय उदक पडटा आनी द सिच्युएशन इज व्हेरी बॅड. जे दुकानदार आसा तांचें म्हणणें आसा की हांगा मेंटेनन्स करूंक ना. ताका आज पर्यंत तरी मेंटेनन्स केल्लें आमकां खंय दिसून येयल्लें ना. तर आतां हे सप्तक लागीं येयला, तेजे भायर आतां तेजे जावन मागीर चतुर्थी येतली आनी लोक इतलो पब्लीक भोंवतात हांगा, इतलो क्रावडेड जाता आनी थंय कितें वयल्यान कितें तर स्लॅब पडलो या प्लास्टर पडले, थंय कोणाच अपघात जावं नाका. आमचे शॉप आसा वयर आनी सकयल आसा. आतां वयर बिल्डींग सगळी गळटा आनी ताका कांय मेंटेनन्स बी कांयच करूंक ना. आनी म्युन्सिपाल्टीन सांगल्यार ते सांगता तुमी पयशे खर्च करा आनी तुमी करा म्हणून. आतां पावसान हे सगळें गळटा. एका शॉपान सगळें उदक गळटा. लोकांच्या कपड्याच्या दुकानान कपडे पेड्डेड जाले, आमचें सामान पेड्डेड जालें. जाल्यार ते अजून कांयच ताजें हें जावंक ना. ही बिल्डींग जरी घट आसा, पोर्तुगीज टायमाच्यान ही बिल्डींग जरी आसा, इट्स अ व्हेरी ओल्ड बिल्डींग घट आसा, पूण लोकांची मागणी आसा की खंय तरी हो आमदारान जो प्रश्न रेज केला इज अ व्हेरी गूड इश्यू. म्हणून हांची मागणी आसा दुकानदारांची की बेगीन एक मेंटेनन्साचें काम गोवोरमेंटान घेवचें. फुडलो जो प्रपोजल आसा तो मागीर करूंक जाता. एक नवी बिल्डींग जरी बांदपाचें तें मागीर करूंक जाता, बट इनिशियली इन द स्टार्ट द मेंटेनन्स ऑफ द बिल्डींग इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टन्स. खंय तरी गोवोरमेंटान दखल घेवन हे सगळ्या लोकांची कागाळ आयकून घेवची अशी दुकानदाराची मागणी आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.